नमस्कार. गोंयांभर उज लागपाची घटना चालूच आसा आनी कालच जेन्ना जुवारी नगर जे प्रेस्टीज जे पळय प्रॉपर्टी घेतल्या जुवारी कडल्यान प्रायवेट प्रॉफिटाक लागून थंय उज लागपाची घटना घडलेली आनी तेजेर हांवें कालच सांगलेलें की फाल्यां खंय काय म्हणून. पूण फाल्यांच्या जाग्यार रातीच उज लागलो आरपोरा एक रेसॉर्टाक आनी थंय कितली तरी 10 लाखाची वयर लॉस जाला. म्हणजे उज लागपाची घटना आनी दुसरे वाटेन झेडपीची इलेक्शनां म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन जे पळय आहा न्हू एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आजून सुद्दां खंयच कंट्रोल येता दिसना की उज लागपाची घटना कित्याक लागून घडटा आनी कोण जबाबदार आहा हेजेर कांय जाता तें दिसना आयच्या दिसांत तरी. आतां जेन्ना हें उज लागपाची घटना चालू जाली पळय न्हू तेन्ना जुवारी नगर गेल्या त्या म्हयन्याक आनी ह्या म्हयन्याक धरून 4 काय 5 कडेन उज लागलो. परतून वेर्ना लागलो, आरपोरा लागलो, कला अकादेमी कडेन लागलो, वेर्ना स्क्रॅप यार्डा लागलो, जुवारी नगर 5-6 कडेन लागलो जितून 50 स्क्रॅप यार्ड जळ्ळी. पूण आयज सुद्दां हे जुवारी नगराच्यान जे चालू जाली पळय अग्नी तांडव म्हणटा तशें हेजेर सरकार सिरियस आहा तो दिसना. आतां हें उज लागले नंतर एटलिस्ट फर्स्ट स्टेप आसपा जाय सरकाराचे जे उज लागपाक कोण कारणीभूत आसा जे कोण इलिगल एक्टिविटी करता नाजाल्यार स्क्रॅप यार्ड घातल्या वेगवेगळी पळय जाता तेंचेर पयलीं सद्या FIR जावपा आयलो. आयज आतां हे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीक इतले कडेन उज लागलो काल जुवारी लागलो. आतां ते जुवारी तेकोन जे काल जर व्हिडिओ पळयलो जाल्यार ते पेट्रोल पंप आहा तेका तेकोन उज लागलो तेका 1 मिटराची उज तेका पेट्रोल पंपाचेर बरोबर कंपाउंडाक तेकलेलो आनी थंयच्यान उदकाचो प्रेशर मारता तो दीस पडटालो. आतां इतलें व्हडलें हें आसून सिरियसनस आसून आनी तेका तेकोन 200 मिटराचेर जेड्या हॉटेलां जी आतां अडानी वेंचर जाल्ली आहा ती म्हणजे हो जर उज पेट जर आनी भयंकर जर जाल्लो थंय अमोनिया टॅका जुवारी जी आसा गॅसीचे गेल इंडियाचे थंय पायपलायन पावलेले आहा थंय स्टेशन आसा. मागीर तुगेले अडानी इंडियन ऑयलाची गॅसीचे आसा. म्हणजे हो जर पेट जर इतले हेंका जर घेतलेलो जाल्यार आयज सांकवाळकार म्हणटा तें नामोनिशान काबार जावपाचें. म्हणजे इतलें सगळें जावन सुद्दां पुलीस डिपार्टमेंट आजून सुद्दां एकट्याचेर FIR रजिस्टर जायना. म्हणजे सगळ्यांक हप्त्या बाजाराचेर जर चलता जाल्यार मागीर तें एडमिनिस्ट्रेशन कोणाक लागून जाय. आतां राती आरपोरा लागलो राती म्हळ्यार आयची न्यूज पयली त्या प्रमाणे राती लागलो पूण आतां तो भायर पब्लीक जाला हॉटेलाक लागलो. म्हणजे हे फाल्यांत खंय आतां डेली म्हणचे पडटा फाल्यां खंय लागतलो उजो. आमी वाट आतां तेंच विचारचें पडलें सरकाराक विचारचें पडलें बाबा फाल्यां खंय लागतलो उजो जेणे करून सरकार जाग जातलो. आतां जेन्ना हो रोहीत ब्रास म्हणटा पळय न्हू हे 25 लोकांचे पळय हेणी मर्डर केली नाल्यार तेंचो पळय खून केलो म्हणपाक जाता कित्याक एक जाण जाल्ली घटना घडलेली आसा. जो आरपोरा जो पळय ते रेसॉर्टाक लागलो उजो आनी तितूंत 25 जाण मेले तितूंत हे रोहीत ब्रासान तुमकां 1 म्हयन्यान कळयलेलें. सरकार कितें दाखोवपाक सोदता की खाली पंचायतीक रिस्पॉन्सिबल करपाक सोदता काय कितें. पंचायत आसतली रे पूण बाकीचे तुगेले जेन्ना रोहीत ब्रासान तुमकां 4 नोव्हेंबर 2025 लिगल नोटीस धाडली पळय न्हू त्या लिगल नोटिसाक कोणाक कॉपी गेल्ल्यो तो डायरेक्ट सांगता चीफ सेक्रेटरी गेल्ली, फायर डिपार्टमेंटाक गेल्ली, कलेक्टराक गेल्ली, डायरेक्टर ऑफ पंचायताक गेल्ली, पोल्युशन बोर्डाक गेल्ली, मागीर CRJाक गेल्ली. हांकां वेगवेगळे ऑथॉरिटी गेले. हेंचेर आजून सुद्दां इन्वेस्टिगेशन कित्याक जायना हेंचेर FIR कित्याक जायना. हांकां एक्शन घेवपाक कोणें फाटीं काडले हेजेर इन्क्वायरी जावपाक गरज ना. तेंचेर जर इन्क्वायरी करता जाल्यार ते हे सगळे जे पळय तुगेलो चीफ सेक्रेटरी पदान सुद्दां FIR रजिस्टर जावपा आयलो मरे. हे 25 जाणांची जे पळय मर्डर जाले पळय न्हू ताका लागून तेंचेर FIR जावपा नाका आशिल्लो. तेंचेर सोडून तुमी आयज काडटात आनी कोणाक ते पंचायतीचे पंचाक व्हरता तेंगेले डॉक्युमेंट व्हरता. डायरेक्टराचेर जो आतां जो पंचायत डायरेक्टर आहा तेजेर कितें एक्शन ना रे. तो आजून सुद्दां कित्याक उगी रावलो. सिद्धीक तुमी सस्पेंड केलो मरे. रोहीत ब्रासान आतां दिल्लें आतां नोटीस लिगल नोटीस दिल्लें ती घटना घडटली म्हणून तुमकां एडवान्स कळयलें. तुगेले चीफ सेक्रेटरी कळयलें, फायर डिपार्टमेंटाक कळयलें. हेंकां सगळे ऑथॉरिटी कळून तेंचेर कोणाचेर एक्शन जाता दिसना. म्हणजे हांकां साठगांठ कोणा मिनिस्टरा कडेन आसा ताका लागून तेंचेर एक्शन जायना कित्याक तांकां जर एक्शन घेतलें जाल्यार तें नांव उक्तलें म्हणून. आतां आरपोरा जालो 2 फावटी जालो म्हणजे एक्शन केन्ना रे. एक्शन जावन लोकांक भिरांत केन्ना लागतली. पुलीस FIR केन्ना रजिस्टर करता म्हणजे सगळे हाय कमांडा कडल्यान हाका जेन्ना तांकां सांगतले तेन्नाच FIR जातले. तेज्या पयलीं FIR कोणाचेर जावपाना. FIR जावपा जाय मरे तांकां एरेस्ट जावपा जाय मरे. अरे पयर वेर्ना येदो व्हडलो इंडस्ट्री तेकोन जो स्क्रॅप यार्डाक उज लागलो
जाल्यार थंय पुलीस आसून ते पुलीस ते कोण तो स्क्रॅप यार्ड घातले ताका एरेस्ट करना मरे. म्हणजे ताका इमिजिएटली एरेस्ट करून पुलिसान व्हरपा नाका आयलें तें जाता त्या दिसान मरे. म्हणजे उज लागपाची घटना चालूच उरतल्यो आनीक पुलीस येतले आनीक म्हणटले आमी हेजो हें घेता कितें घेता लॉ एंड ऑर्डराचें हें घेता म्हणटा ते प्रिकॉशन घेता. पूण लॉ एंड ऑर्डर जो ब्रेक करता तेजेर एक्शन जायना. कित्याक जायना? जुवारी नगर इतली उज लागली ते कमी जालें हें कितें आहा मरे? एक संकेत हें मरे फुडें मोठी कितें तरी हें घडपाचें म्हणून हें बारीक बारीक हें उजो लागून एक संकेत दिता. पूण संकेताक सरकार खंय तरी तो लायटली घेता. सरकार आहा पळय न्हू आमगेले लायटी घेता. आतां अशें आयकूं येलां की मंगळ ग्रह आहा पळय न्हू तो उग्र जाल्लो आसा. हें सगळें घडटा तें मंगळ ग्रहा लागून हें उग्र जाल्लो आसा. कित्याक आयज मरे आमचें हें सगळें नेचरान खेळ खेळटात. कन्वर्जन 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 आनी हाजेचो बटन जाल्यार खोके 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 ऑल ओके. हें मंगळ ग्रहाक तुमी मरे उग्र केल्लो आसा. वयता वयता तें कॉन्क्रीट जंगल केल्या. जी जंगल आशिल्ली ती तोड 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 तोडल्यात आनी तितून कॉन्क्रीट जंगल हाडला. मागीर मंगळ ग्रह आहा पळय न्हू तो उग्र जाल्लो आसा. तो तेगेले आपल्याचेर तुमी हें पळय हें हाडटा पळय न्हू हें नश्ट करता पळय न्हू एनवायरमेंट नश्ट करता पळय न्हू तेजी तो आतां दाखोवपा लागला. तुमकां दिसता की तुमी करता तेंच तुमी खुर्चेर आहा म्हणजे तुमी राजा तुमी खाली मरे हें केअरटेकर राजा वयर बसून पळयता तुमगे हें नाटकां. ताका लागून हें मंगळ ग्रह आज दिसान दीस संकेत दित राहा तुमकां. आतां तरी बंद करा म्हणून हें कॉन्क्रीट जंगल करपाची. जंय रस्तो ना थंय सुद्दां आयज पळय मरे उजो लागता. फायर ब्रिगेडी वचपाक वाट ना. वेर्ना जाल्यो जुवारी नगर जाल्यो फायर ब्रिगेड वचपाक वाट ना. पूण सरकार पळोवन आसा की ते हप्ता इज ऑल ओके मरे काय खोके इज ऑल ओके. एक्शन केन्ना जातलें रे? एक्शन जावप जातलें जाल्यार एरेस्ट जावपा नाका. हे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा कोण इलिगल पळय हे एक्टिविटी करता पळय न्हू तांकां एरेस्ट जावपाक मरे. ना जाल्यार जे कोण हप्ता घेता पळय न्हू तेजे ऑडीट करपाक लागून हप्ता घेवपी कोण पळय ऑफिसर आहा पळय न्हू ते घेवपी आसूं नासूं जे कोण निग्लेक्ट करता कंप्लेन येवन सुद्दां तांकां एरेस्ट करा मरे. चीफ सेक्रेटरीचें एक्शन कितें ना रे? जेन्ना हो रोहीत ब्रार एडवोकेट सिनियर मोस्ट लिगल नोटीस धाडटा आनी एक म्हयनो सुद्दां ती नोटीस धाडून एक्शन कोणें हाडयली? हांकां जर एरेस्ट केलें जाल्यार ते सांगतलो बाबा आपल्या अमक्या कडल्यान इन्स्ट्रक्शन ते एक्शन घेवं नाका म्हणून. पूण ही एक्शन घेतली जाल्यार तांकां एरेस्ट करपा जाय तेंचेर इन्क्वायरी व्हरपा जाय. हे सगळी घटना जाता दिसना. आज काल तुमी पंचायतीचे आरपोराचे पंचायतीच्या पंचां सुद्दां येयले डेप्युटी सरपंच येयले तेंगेल्यो फायली येयल्यो. पूण ह्या ऑफिसांतल्यान ज्यो कंप्लेंट पावल्यो तेणी कितें केलें ते तेंगेल्यो फायली व्हरपा नाका ग. फायर डिपार्टमेंट आसतलो होम डिपार्टमेंट आसा वेगवेगळे पोल्युशन बोर्ड आसतलो गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आसतलो वेगवेगळे कलेक्टर आसतलो. हांकां नोटीस पावन हेणी एक्शन घेतलें म्हणून घेवनू म्हणून तांकां एरेस्ट करपा नाका. हे 25 जाणांची पळय मोडी पळय आयज तुमी धाडल्यात कळ्ळें न्हू तुमी मर्डर केलो तेंचो आनी तेंचेर एक्शन जायना म्हणजे ते सुट्टले मरे. आनी पंचायतीक तुमी बलिका बकरा करतले. हें आयज मरे नेचर दाखोवपा लागला कॉन्क्रीट जंगल जाता म्हणून. आनी मिनिस्टर दिसान दीस कॉन्क्रीट जंगलाक लागून हेजेर कितें नोटिफिकेशन हाडीत आहा चेंज ऑफ झोन आनी तुमी डॅम सुद्दां आयज उदका वॉटर बॉडी सुद्दां चेंज ऑफ झोन करून सेटलमेंटां हाडपा लागले. आयज जर तांकां उजो लागता थंय उदक जाय मरे तें उदकूच जर तुमी चेंज करपाक लागले उदकाची बॉडीचेच जर झोन चेंज करपाक लागले उदक आनी खंय उरतलें? जुवारी नगर आतां हें दवरलें 8.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती जुवारीन ती कोणा तरी JV केली तेणी. पूण आतां थंय आनी दुसरो बोल तूं कोण हे येयला कितें पर्संटेज घेवपा लागून तोवूय एक्सपोज जातलो आयज नाजाल्यार फाल्यां. पूण वॉटर बॉडी सुद्दां तुमी सोडिना मरे. आयज उजो इतले प्रमाणान लागता तें उजो पालयता जाल्यार उदक जाय. कालचें एग्जाम्पल घे जुवारी नगर इतलो उजो लागलो पळय न्हू भितर गाडी वचपा ना पूण ते पेट्रोल पंपा वयल्यान उदक मारतात हें दिसपडटा. पूण ते कित्याक प्रेस्टीज ग्रूप म्हणटा तो व्हडली कंपनी तेजेर तुमी एक्शन घेवपा ना कित्याक तेंचे कडल्यान तुमकां हाजेचो बोटू मेळ्ळेलो आसा. आनी हे जे पळय आतां हे सगळें चलता पळय न्ही इलिगल ते बारीक मनीस कोण ना म्हणून हे बारीक मनीस ना म्हणून तांकां एरेस्ट जायना. बारीक मनशां जाल्यार खंय आशिल्ले तेंच्यान धरून भितर उडयता आयले पयलीं भितर बस म्हणटा आयले. हें जाता तें दिसना. आनी हेका लागून आमी वारंवार हो प्रश्न हाडटा. आतां दुसरी विचारता फाल्यां खंय उजो लागतलो? आयज बाबा आतां हरपरा जालो म्हणून आतां हें सदां विचारचें पडटलें फाल्यां आनी खंय उजो लागतलो काय म्हणून. हे उज्याचेर कंट्रोल केन्ना येतलो? हो आतां जो मंगळ ग्रह पळय न्हू तो इतलो पळय उग्र जाल्लो आसा पळय न्हू एटलीस्ट तुमी देव मानिना मरे. देवाक क्षमा तरी मागा बाबा आमचें चुकलो म्हणून. हेज्या फुडें आमी ही चूक करपा ना म्हणून पॉलिटिशियनान मागपा जाय चूक देवा कडेन. तेन्ना तो उग्र जालो तो खंय तरी तो नमतो घेतलो ताका श्रीफळ दियाक तेजी सेवा कराक बाबा हें बंद करा म्हणून उजो लागपाचें.
तुमकां मरे वयर तुमगेले जे पळय सेंटराक बसलेले आहा पळय न्हू तांकां ब्रिफकेस पावता खोके पावता म्हणून तांकांय काय पडलेलें ना. मागीर गोवा इज ऑल ओके, सगळे आवो जावो फ्री गोवा. खोके देवो सब एनओसी ना काय नासतना सुद्दां चलावो 2-2 वर्सां पळय एनओसी नासतना चलता मरे. आनी बारीक सामान्य मनशां तुमी 100 ऑथॉरिटी येतात चॅक करपाक, पूण तेंगेले चॅकिंगूय जायना. थंय रस्तो सुद्दां नासतना आयज प्रोजेक्ट हे पास जाता मरे. भुतानीचो प्रोजेक्टाक रिवर्सान गाडी वयता कितें घेवन येयलेल्यार. म्हणजे असली प्रोजेक्टां तुमी जो 750 व्हिलाचो प्रोजेक्ट आहा ताका तुमी लायसन दिता 4.5 मिटरांचेर. फाल्यां ते जर प्रोजेक्ट रेडी जालो जाल्यार ताका फायर ब्रिगेड खंयच्यान वयतली. तितून लोक रावतरी मागीर तो इफेक्ट जाता न्हू, तो कळटलें न्हू कितें जाता तेजी हकिकत कितें आहा ती. तुमकां हाजेचो बोटो गावता खोके गावता म्हणून सगळें ऑल ओके, पूण उजो लागले नंतर कोणा दोश दितले तुमी मागीर पंचायती दितले जाल्यार आतां एरेस्ट करा मरे ते पंचायती दिले तांकां. जावचे पयलीं तेंचेर कंट्रोल हाडा मरे. हितूंक म्हाका दिसता हे सगळी ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू सगळे हँडील आनी तांकां मरे भल्लिका बकरा करता. कित्याक वयर बसले बाबा आहा पळय न्हू ते इन्स्ट्रक्शन दिता तशें ते चलतात. म्हणजे फाल्यां हो सामान्य मनशाक इफेक्ट जाता, मोठ्या मनशाक कोणा इफेक्ट जायना. आनी हेकाच लागून आमी वारंवार सांगता लोकांनी बारीक लोकांनी हे आतां ZP इलेक्शनां दाखयात तुमचो अधिकार दियाक, दाखयाक अधिकार कोणाक वोट करपाचो दियाक आनी हे सरकाराक सकयल उडयाक. खिचात तेका तेंगे खुर्ची काडाक. ते आमचे हेजेर आज एन्जॉय करतात आनी हे सगळे कॉन्क्रीट जंगल करता पळय न्हू तेकाच लागून हो उजो पेट्टा. कॉन्क्रीट जंगल जो पर्यंत करपाचें सरकार बंद करपा न्हू हो उज्याचे तांडव चालू उरतलें. आनी मंगळ ग्रह पळय इतलो उग्र जाल्लो आहा पळय न्हू हेंचो सुद्दां विनाश करतलो हो मंगळ ग्रह. हे जे हाजेच्यो बोटयो घेवन आनी खोके घेवन पळय आयज पळय राजकारण करता पळय न्हू ह्या लोकांची बळी घेतात, पूण तेजेर एक्शन घेवपा जाग्यार एक्शन घेनात आनी भलत्या मनशाक बलिका बकरा करतात. ताका लागून आतां तरी गोंयकारांनी जागी जावचे आनी हे ZP इलेक्शनाक रायट मनशाक इलेक्ट करून हाडचो जेणे करून जो गांवचो हेतू सांबाळटलो, नेचराचो हेतू सांबाळटलो आनी लोकांक न्याय दिवपाचें काम करतले. देव बरें करूं.